नाव येयलें आहा. वॉट इज द इम्प्लिकेशन, वॉट डज इट मीन एक्चुअली? आतां तुका हांव पयलें सुद्दां सांगपाक सोदतालो हे डबल ट्रॅकाचेर जायते इश्यूज डे वानसून चलता आनी हांव फर्स्ट पर्सन हेजे सगळे हे मिडिया मुखार हाडपाक आमच्या गांवां लोकांक हेल्प करपाक हितून सडनली दोग मनीस तयार जाले आमी गोंयचे वेलसांवचे राखणदार आनी तेणी आज लोकांची वाट लायल्या. और ते सांगताले की आमी थोडेशे आहाय ते लोकांक मिसगायड कोताय म्हणून, पूण हांव सांगपाक सोदता हांव मिसगायड कोना आनी हांव म्हाका म्हजे पयलीं कोण येता तांकां हांव मिसगायड कोना. हांव वीथ एविडन्स दाखयता. हांव आज 18/1 तालुका मुर्मुगांव, पाली विलेज पाली, नेम ऑफ द फील्ड मोळो, सर्वे नंबर 18/1. आज हेजेर 15 नांव आहाय आनी आतां 16 नांव एड जाले सावथ वेस्टर्न रेल्वे. आतां हांव हे राखणदारांक विचारता हे सावथ वेस्टर्न रेल्वे हे नांव इन्क्लूड जावपाक हो प्रोसिजर कितें. आनी आज तुमी लोकांक फोटोयले आनी हांव सांगूंक सोदितां हे फोटोयले देखून हे नांव आज सावथ वेस्टर्न रेल्वे हे आज हे 114 येयलां. तेंच सोड आज हांवें 114 काडलें आनी हे 114 जी पयलीं आहली तेंचेर सावथ वेस्टर्न रेल्वे नासली. आतां ही सावथ वेस्टर्न रेल्वे ही कित कोन्न येयली. सर्वे नंबर 14/1 सावथ वेस्टर्न रेल्वे कोमदाद ऑफ पाली एंड सावथ वेस्टर्न रेल्वे म्युटेशन नंबर. आतां हे भाशेन मोकोडे इतली फॉर्म आहाय 18/2 सावथ वेस्टर्न रेल्वे. हे सांगताले हेंका हांव विचारूं सोदितां ही नांवां सावथ वेस्टर्न रेल्वे कित कोन्न येयली. नाव दे आर द ओनर्स who South Western Railway is the owner of that area, of that location. आतां हाल्या हे लोकांक कितेंय तरी करूंक जाय. They have to get the NOC from the railway because railway South Western Railway is a co-owner of this property 18/1 along with these 15 people. If these 15 people wants to do anything in this property, they have to get the South Western Railway NOC. These people should tell the South Western Railway, you remove your subdivision, make the subdivision. Otherwise, all people will be in trouble. हे हांव सांगूंक सोदतालो डे 1 हेंचो हे एक दिसाक तुमी होंडां पडलीं आनी कोण होंडांक आयलें तांकां हे गोंयचे राखणदार म्हणटाय तांकां हांव चॅलेंज जाता तेमी हें पड कितें केलां लोकांक फोटोयन तांकां न्हू बिरमत फुट्टोय. पूण आयज जॉयंट ओनर ते रेल्वे जाले. ते रेल्वे जाले. सी दीस इज दे को ओनर ते तेमचे पडे हें आहा एरिया पडे आहा तिथे तेंचें नांव येयलें. हें नांव कितें कोन्न येयलें. सी हांव म्हाका कळ्ळे ते भाशेन डिप्युटी कलेक्टरान केस चलताली टू इन्क्लूड देर नेम आनी इन्क्लूड देर नेम ते जायते पाटी थिंग वयताले लोकांक वनासले लोकांक सांगनासले. हे मिसगायड कोन्न आज हे नांव इन्क्लूड जावपाक दीस पीपल आर इनवॉल्व. तेमचे न्हू दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. तेणें म्हाका सांगचें आनी हांव चॅलेंज जाता तांकां. आनी ना जाल्यार तेणें म्हाका डिबेट घेवची फेस टू फेस. हांव डिबेट घेता तें कडेन हें नांव कितें कोन्न येयलें. ते सांगताले सावथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन कांयच पेपर ना कांय ना तें कडेन. दे आर जस्ट ग्रॅबिंग द प्रॉपर्टी. येस तेंको कांय ना. हांवूय म्हणटा तेंको कांय ना. बट कितें कोन्न हें नांव येयलें सावथ वेस्टर्न रेल्वे कितें कोन्न येयलें. आतां नांव घातो जाल्यार आमी सेल्डीट दिताय आनी डॉक्युमेंट्स हें कोताय आनी देन द मामलादार डिप्युटी कलेक्टर पास द ऑर्डर टू इन्क्लूड आवर नेम. सो हेंचें कितें कोन्न नांव सावथ वेस्टर्न रेल्वेचें नांव कितें कोन्न इन्क्लूड जालें. वॉट डॉक्युमेंट्स दे हॅव सबमिटेड हें म्हाका ही आन्सर जाय. हे आमचे कोण राखणदार म्हणटाले ताका. आनी हांव सांगता म्हजे बोगलेक लोक येवपा नाका. हांव लोकांक आपयना. म्हाका गरज ना. आय एम सिनियर सिटीजन. म्हज्या सुसेगाद बसपाक जाता. बट म्हाका मुगे गांवचो लोकांक मोग आहा आनी हो आज लोक म्हजे बोगले येयला दाखोवपाक सांगपाक की सडनली आमकां खबर मेळ्ळी की आमचे हिंग रेल्वेचें नांव आसलें. हांवें आज 114 काडलें आनी तुमकां कोटोलें. आतां नाव दे गॉट ए फूल रायट टू गो एंड मेजर एंड दे कॅन से टुडे दीस इज माय प्रॉपर्टी. तांकां गायले ते त्रासान हे कोण गोंयचे राखणदार म्हणटाले तांकां म्हाका रिप्लाय म्हाका म्हजे बोगले बस आनी डिबेट घे म्हणून सांग. हांव इतलें सांगता तुमच्या मिडिया वदन.